इफ्फीच्या उक्तावणा खातीर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बूक करपाक ESG विसरली कशें दिसता. स्टेडियम फिडे वर्ल्ड कपा खातीर बूक जाला आनी ताका लागून इफ्फीच्या जंगी उक्तावणाक सुवात ना. ह्या वर्सा इफ्फीचें उक्तावण खंय पणजे रस्त्यार परेड काडून जातली. 20 नोव्हेंबर 2025 इफ्फी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत चालू जाता. आमी पळयता दर वर्सा हे फिल्म फेस्टिवल ह्याच दिसा चालू जाता आनी ते 10 दीस गोंयांत चलता. दर वर्सा लोकांक एक उमेद आसता की इफ्फीच्या इनॉग्रलाक कोण व्हडले स्टार येतले आनी आमकां ते इनॉग्रलाक एटेंड करूंक मेळटले. पूण ह्या वेळा तशें जावचें ना. इफ्फी इनॉग्रल हे फावटी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान जावचें ना, कारण ह्या दिसांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आसा ते फिडे वर्ल्ड कपा खातीर बुक्ड आसा. ही चिंतपा सारकी गजाल आसा की इफ्फीच्यो डेट्स जेन्ना पयलींच्यान थरलेल्यो आसता तेन्ना कशा तरेन हे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम बूक करपाक जे ऑथॉरिटीज आशिल्ले ते विसरले आनी तेजे लागून तांकां आतां जे इनॉग्रल आसा ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान करपाक मेळचें ना. पूण इनॉग्रल म्हणून ह्या फावटी इफ्फीची इफ्फी परेड जातली, जी ओल्ड GMC कडल्यान स्टार्ट जातली आनी DB बांदोडकर जो ग्रावंड आसा थंय ती सोंपतली. CM फ्लॅग ऑफ करतली ही परेड. ह्या परेडीन कार्निवल तशेंच शिगम्याचे जे फ्लोट्स आसा ते आसतले. तशेंच जर खंयचेय जर प्रोडक्शन हावस आसा, फिल्म प्रोडक्शन हावस, तांकां जर आपले फिल्म प्रमोट करूंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या फिल्माचो फ्लोट ह्या जे इफ्फी परेड जातली तितून करपाक शकतले. पूण ह्या वर्सा जे लोकांची एक उमेद आसताली की इफ्फी इनॉग्रलाक श्यामाप्रसाद मुखर्जीन वचून व्हडले व्हडले स्टार्स जे थंय येताले जावं व्हडलो एक प्रोग्राम जातालो तो मात खंय तरी ह्या वर्सा लोकांक चुकतलो. सो इफ्फी परेड आसतली. हय आनी ते परेडाच्याच वांगडा आमी इनॉग्रेट करतात आमचे ओल्ड GMC कडेन. इफ आय वॉन्ट टू एडवर्टायज दॅट मूवी ऑन लायक अ फ्लोट ऑन द फ्लोट कळ्ळें तुका. So they can also come. कितें म्हणटा मूवी हाऊसेस, प्रोडक्शन हाऊस. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.